जेजूचो जुल्म एक खुशालकायेची परगटणी, एक खरें शुभ वर्तमान. पूण मनशान तें आपल्या जिवितांत आपणावंक आनी ताची खुशालकाय अणभवूंक एक उक्त्या आनी आयत्या काळजाची गरज. देवाच्या उतराक आनी देण्यांक उक्तेपण दाखोवची गरज. इसायास प्रवादी इस्रायल पोरजेक उत्तेजीत करूंक आनी दीत दिवंक तांचे गुलामपण सोंपचो वेळ पावलो म्हूण तांकां खुशाल जावं उलो कोत्ता. पूण खरी खुशालकाय जावन आसा पातकांच्या गुलामपणांतली स्वतंत्रताय. ह्या पासत इस्रायल पोरचेक परत देवाच्या उतराचो रस्तो चलोवंक आपयता. हो देव जातलो तांचो बरो गवळी, तांचो परामोस कोत्तालो. आनी हो बरो गवळी जातलो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त. आयचे शुभ वर्तमान जेजूक एक बरो आनी खरो गवळी म्हूण आमच्या मुखार दवरता. बरो गवळी पातकांत सांडलेल्या शेळ्यांक सोदून काडटा आनी आपल्या मोवाळ आनी मधूर काळजान तांकां परत आपल्या हिंडान भितर काडटा. जेजूच्यो पातकांत सांडलेल्यो आमी शेळयो कश्यो खालतिकायेन जेजूच्या उल्याक कान दिवंक परत ताच्या हिंडान भितर सरूंक गरज. जिविताचें पॉयंट कोत्ताना बरें वायट आमी अणभवता. ह्या बऱ्या वायटा मदें चलतल्या झुजांत खंयचे बाजूक आमी सांगात दिवंक त्या प्रमाणे आमचो शेवट जावचो आसा. आमचो हावेस दोळ्या मुखार दवरून संकश्टां धुमाळ्या आव्हानां ताळण्या मदें सोम्याचे शिकवणेक विस्वाशी रावंक आनी अशें कवतीक पावयतले वाटे वयल्यान फुडें चांद मारूंक वावरूंक जाय. जेजूच्या पाटलावदारांचें जिवीत एक सुस्त सुखाची बाग न्हय, पूण ताच्या नांवा पासत आमी जायतेंच सोंसूंक पडटलें म्हूण सोम्यान आमकां शिकयलां. मागण्या वरवीं पवित्र पुस्तकाचो उजवाड घेवन आनी संस्कारांनी अदीक करून पवित्र मिसाचे भेटेन मेळटले खुरपेचें बोळ घेवन सोम्याच्या एकचारान जिवितांत येतल्या सर प्रसंगांक फुडो करूंक धीरान, काळजीदारपणान आनी सोंसणीकायेन फुडें सरूंक गरज. आमच्या सांगाता यात्रा करतलीं जायतीं आमची भाव भयणी तरेतरेच्या अडचण्यांक फुडो करतात आनी निराशी जावंक पावतात. तांकां सांगात दिवन बरी बूद आनी उर्बा दिवन तांची यात्रा संपूर्णायेक पावोवंक बोरवंसो आनी उत्तेजन दिवया. तशेंच देवाची देणी दुसऱ्या सोबे वांटून उदार दयाळ जावंक बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागून या.